दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण म्हणल्यारूच DSS लाभार्थ्यां खातीर आता बँक अकाउंट नंबराची आधार कार्डाकडेन जोडणी बंधनकारक। समाज कल्याण खात्यान सोमारा परिपत्रक जारी केले। गोयच्या ज्येष्ठ नागरिकांक आर्थिक मजत दिवपाच्या हेतान सरकारान दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या। या येवजणे खाला जाणटेल्यांक, विधवा बायलांक, दिव्यांग व्यक्तींक, आर्थिकरित्या सक्षम नाशिल्ल्या बायल मनशांक, HIV तशेंच एड्स बाधितांक दर म्हयन्यात थेट त्यांच्या अकाउंटाचेर 2500 रुपया इतकी आर्थिक मजत मेळटा। आता ह्या येवजणेच्या लाभार्थ्यांक सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यान बँक अकाउंट नंबर आणि आधार कार्ड जोडणी बंधनकारक केल्या। 3 महिन्यां भितून ही जोडणी करची पडटली, ना जाल्यार पैसे बंद जातले अशें ह्या परिपत्रकात नमूद केला। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर भायर काडला, ते म्हटल्यार दयानंद सामाजिक सुरक्षा जी स्कीम चालू आसा आनी ती सिनियर सिटीजन्स, विडो आनी हँडिकॅप डिसेबिलिटीज लोकांक जी ही स्कीम मेळटा, तातून तांकां आतां एक सर्क्युलर काडला, ते म्हटल्यार जे पयशे तांकां बँकेन डायरेक्ट म्हणजे तेंचो जो बँक अकाउंट आसा तातून येताले, तेतून आतां एक बदल जाला, तो म्हटल्यार तांकां ह्यान फुडें तेंचे जे आधार कार्ड आसतले ते आधार कार्ड नंबर लिंक करचो पडटलो आनी ताचे खातीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकां 3 म्हयन्याचो पिरियडूय दिल्लो आसा। त्या 3 म्हयन्या भितून तांच्यांनी तेंचे जे आधार कार्ड आसा ते बँक अकाउंटाक लिंक करपाक जाय आनी सोशल वेलफेअरान वचून तांकां दुसरे एक फॉर्म मेळटले, ते फॉर्माचेर तेंचे सगळे डिटेल फिलअप जातले। समज जर तेंच्यांनी 3 म्हयन्या भितून ही समज जर सगळे जे बँक अकाउंटाक आपलो समज जर आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार तेंचे पैसे होल्डार दवरतले अशी सुद्दां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान कळीत केला। जाल्यार हे सर्क्युलर सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय। विडो, सिनियर सिटीजन्स आनी जे डिसेबिलिटीज लोक, हँडिकॅप लोक जे आसतले तांकां ही स्कीम लागू जाता, तांच्यांनी हे जे आसा ते आपले बँक अकाउंटाक आधार कार्ड नंबर जो आसा तो लिंक करपाक जाय। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव वर्षा आशवेकर।